Gesù ci adoriamo, mozo tu ci maguganga, alto tu sapsome saci, doin bagul goro samci, doin bagul goro samci. Tu ci soci alle adoriamo, ovunque vuoi marga, l'altro d'oro deva duci, some sta circa tu dici, some sta circa tu dici. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. बामुडीनो सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार ह्या मिसा समारंभाक. ह्या मिसांत आमी मागता मारिया सी फेर्नांदीस आपल्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास सुर्गीच्या बापान आमचे भयणीक सासणीक जिवीत मागतना मिलाग्रीना लोरेना आणि सेबास्टियाना गोन्साल्वीस हांचेय पासत मागुया तशेंच आमचो भाव मारियन आनी आमची भयण फातिमा कोस्ता आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. तांकांय कुडी आत्म्याची भलायकी. एक आमची भयण आज आपलो पिडेक लागून टेस्ट करूंक वेता, तिचेय पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापान तिका पेकोवणी फावो करूं. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा करता परब भाग्यवंत माथ्यू गॉस्पल रायटर सेंट मॅथ्यू आज ताची परब. आपल्या उतरान, आपल्या लिखणेन आनी आपल्या रोगतान ताणें जेजूक गोवाय दिली. मागुया भाग्यवंत माथ्यूवाचे मजतीन आमकांय कृपा आनी स्फूर्ती जेजूक गोवाय दिवंक. काळजांतान दूख दोतल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, पिडेंतली बरी करूंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. आनी सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र. एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, 2 वसूलदारा माथेवाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हडे काकुतीन तुवें विचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान, लिखणेन आनी रोगतान आपले गुरूचें शुभ वर्तमान परगट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगटूंक भाग्यवंत माथ्यूवाचे विनवणेन आमकां तुजी कृपा फावो कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजूट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. वागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी बेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोमियाचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपावण्यांक सोंपता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात, दुलोप आनी सोंसणीकायेचीं. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बावाट, एक इस्नान, एक देव सगल्यां वयर सगल्यां भितर आनी सगल्यां सोबें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जोण एकल्याक एकेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो. हे तांचे सेवेक उद्देशी भोक्त सोपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशे शेवटाक आमी सगल्या भावार्थ्यांत आनी देवाच्या पुताचे वळखींत एक जातले आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सुपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतले. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेख प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया, शेकान शेख प्रितुमेर तांचो ताळो आयकूं येता. पोंत्रोळ देवाची मोहिमा वर्णितात. मळप ताच्या हाताचें काम परगडटात. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकान शेख प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान प्रितुमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेख प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. आमी तुका वखणटाव देवा. तूं सर्वेश्वर म्हूण आमी वळखून घेता. धर्मदूतांचो मोहिमेवंत सोमो तुका वाखणटा सर्वेस्परा. Alleluia, 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 तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थंयचो चलत वेतना जेजून मांडवीर बसयल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून जेजू फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सभार दोन वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताचे शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताचे शिसांक म्हळें, दोन वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती
तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरें आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी हे उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, म्हाका दया जाय. दुबाविणें शेगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, हांव ल्हानूच आसतना खूब दुयेंत आसलो. सदांच दुयेंत, जोर, तोंडी. म्हाका याद आसा ते प्रमाणे म्हज्या गोळ्यांत कितें तरी वखद आसतालें, लसूण आनी कितें. व्हेरी सिकली चायल्ड. दोतोरागेर वताली म्हाका माय पोत्तून पोत्तून. आनी दोतोर तपासतोच आपलो हात धुले उपरांत आमकां आपल्या टेबलाशी व्हरतालो आनी कितें तरी बरयतालो वखद. धाकटुलो भुरगो जाल्ल्यान म्हाका पळोवंक जाय आसलें कितें बरयलां तें, पूण ताचें तें हँड रायटींग म्हाका कळनासलें आनी म्हज्या आवयकूय कळनासलें. चड करून आमी दोतोरागेर वेता तेन्ना डॉक्टर्स हँड रायटींग इज टफ. आमकां कळना. थोडे फावटी आमकां जाय तें कहलें वखद दिलां, कहल्यो टॅबलेट्स दिल्यात, पिल्लां दिल्यात, शरोप दिल्या, ताचें आमकां गमना. पूण आमी ताचे लागीं उलयना, कांय म्हणिना ताका. ताका सांगिना, दोतोर सारकें बरय रे, कोण म्हणटा तुमचे मदीं ना. ताणें बरयलें तें आमी घेवन येता. समटायम्स भायर सरली म्हणटच क्लिनिकान तें म्हणटा कितें बरयलां सायबान, कांयच समजना. पूण आमी जाणा फार्मासींत गेले म्हणटच फार्मासकार जाणा तो तें खरें वखद दिता. कित्याक वखद दिता? आमकां भलायकी जाय. आनी आमी जाणा दोतोर जें प्रेस्क्रिप्शन दिता तें आमचे भलायकेक, आमकां पेकोवणी मेळूंक, आमकां भलायकी मेळूंक. आनी फार्मासकार जाणात दोतोराची हँड रायटींग आमकां तें समजूंक येना. दोतोरूय आपल्या हँड रायटिंगाची पर्वा करिना आनी लोक आपल्याचेर उलयता हँड रायटींग सारकी ना ताचीय पर्वा करिना. ताका एकूच हुस्को, हो पिडेवंत बरो जावंक जाय. देखून आमकां सगल्यांक पैजाची गरज. भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत भाग्योन मातेवाची आमकां खबर मेळटा. आयसाचें फेस्त भाग्योन मातेवाची परब आयज. थंय आमकां कोण दिश्टी पडटा? फिजिशियन, दोतोर, वैज कोण? जेजू. पेशंट कोण? मॅथ्यू. आनी कोण आसले? 2 बसूलदार वायट स्वभावाचे मनीस, तेय पेशंट. आनी कोण आसले? क्रिटिक्स आसले, फारिजेव. ते रावताले पळोवंक जेजूक वयता, कोणागेर जेवणाक वयता, कोणागेर वचून बसता. But Jesus was a physician. जेजू वैज, वैजांचो वैज, दोतोरांचो दोतोर जेजू. जाल्यार दुयेंत कोण? माथ्यू. माथ्यू कितें करतालो? पयशे मेजतालो, मांडवीर बसुल्लो आसलो, कॉयन्स काडून सेपरात दवरतालो. माथ्यू कोण आसलो? पिडेवंत आसलो, लोकांक नागयतालो, जुदेव लोकां कडल्यान चड टॅक्स घेतालो, पयशांचे आशेचो आसलो, गिरेस्त, पूण खुशाल नासलो. ताका पेकोवणी जाय आसली. आनी ताका जेजू प्रेस्क्रिप्शन दिता. हें प्रेस्क्रिप्शन वाचूंक गोडे हेरा जुदेवांक कळना, फारिजेवांक कळना. What was the prescription? Follow me. जेजू मातेवाक
प्रेस्क्रिप्शन दिता, फॉलो मी, म्हजो पाट लागलो. माथ्यू पिळवून ओळखून घेता, जेजू वयर म्हाका वखद दिला. कितें? ताचो पाट लागलो. सगळें सोडटा, मांडवीर पयशे सोडटा, जेजूचो पाट लागलो. फारिजेव म्हणटात पळयात, तो पातकेली जेवणाक गेलो. ताका ते समजूंक येना. They cannot read the prescription given to Matthew. They criticize करतात. हे कितें आसा? बाबा मुळिनो आयज जेजू आमा समस्यांचो फिजिशियन वॉइस आनी आमकां एक एकल्याक आमच्या अशोकतायेन तो आमचो ताव घेता एंड ही प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन फॉर ईच वन ऑफ अस. आमी सगळीं पेशंट्स देखून आमकां जेजूची गरज. तरेतरेच्यो पिडा बाबा म्हणली डिफरंट टायप्स ऑफ सिकनेसीस. सम ऑफ अस आर स्पिरिच्युअली सीक. आत्मीक पिडा जाल्ली आहा आमकां. आमी म्हणटा मिसाक वचूंक वाज येता, तेस करूंक जायना, पवित्र पुस्तक वाचूंक जायना, इगोजेक येवन बसूंक जायना, वाज येता. वी आर स्पिरिच्युअली सीक. Jesus can heal us of the spiritual sickness. Some are emotionally sick. Emotionally they are sick. कोणे तरी दुखयला, कोणे तरी कितें म्हणला, कितें घेवन हांव तकलेन सगळें उगत. We are emotionally sick and Jesus is the physician to heal us of our emotions. Some are physically sick. कुडीन वचोंक आमी पिडा जाता आमकां आनी दोतोरां लागीं जायते फावटी ही पिडा बरी करूंक जायना. आमी जेजूशी धांवता. तो आमकां कुडीची पेकोवणी दिता. फिजिकल सिकनेस, फायनान्शियल सिकनेस. ह्या पॅन्डेमिकान जायतीं जाणां आमचे मदलीं सारकीं गरीब जाल्यात. तरेतरेचे फायनान्शियल क्रायसीस आमकां मेळिल्ले आसात. वी आर फायनान्शियली सीक. केन्ना काय सर्वीस मेळटली, केन्ना काय सगळें वेवस्थीत जातलें. आमी रावता, भिरांत दिसता पयशे सगळे काबार जायत काय. फायनान्शियल सिकनेस, तरेतरेचे सिकनेस. सोशल सिकनेस, समाजीक दुयेंस आसा. समाजांत जायते फावटी लोक आमकां कितें म्हणटा, लोक आमकां बोटां दाखयता. समाजीक पिडा आसा. हे सगळे पिडेन बाबा म्हणिनो जेजू आमकां एक एकल्याक इलाज दिता. He knows our sickness and he prescribes for each one of us, just like Matthew. पुणे प्रेस्क्रिप्शन जायते फावटी आमकां समजूंक येना, पूण तो आमकां वखद दिताच. जे आमी घेवंक आनी आमचे एक एकल्याचे पिडेंतली मेकळी जावंक गरजेचे. फॉर मॅथ्यू इट वॉज सच ए जॉय टू फॉलो जीसस. कितली खुशालकाय. एक प्रेस्क्रिप्शन आसलें, फॉलो मी, आनी ताणें पाट ओडली ना. दुसरे दोन वसूलदार कितें म्हणटले, फारिजेव कितें म्हणटले, लोक कितें म्हणटलो, कांय पळोवंक ना. हें वखद सासणीक जिविताक उपकारता म्हाका. सगळें सोडून दिलें. बाबा म्हणिनो जेजू आमकांय एक एकल्याक आमचे अशोकतायेंत, आमचे पिडेन ही प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन फॉर ईच वन ऑफ अस. आमी जेजू दिता तें वखद दिवन तो आमच्या काळजा मनांचो, आमचे कुडीचो, आमच्या आख्खी जिणेचो वैज, दोतोराचो दोतोर, वैजांचो वैज म्हणून ओळखून आमचे जिवीत ताच्या हातान घाल्ल्यार आमकांय सगळे तरेची पेखवणी मेळटली. तोच जेजू कांय वेळान ह्या आमच्या अवताराचेर येतलो. मॅथ्यूआन ताका आपल्या उतरांत, आपल्या लिखणेंत आनी आपल्या रोगतान गवाय दिली.
कित्याक कित्याक ताणें जेजूचें प्रेस्क्रिप्शन घेतलें आनी त्याचे वाटेन चल्लो. जेजू आमकां दिता तें वखद सासणीक जिविताचें वखद. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी सासणीक जिवीत दिवंक आयलां. ह्या जिवितांत आमी सगळे तरेचे पिडेचेर अशक्तायेचेर जोईत व्हरूंक तेच जेजू द फिजिशियन वॉयस हाचे लागीं आमकां कृपा मागुया. बेटोनींग आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दुखोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. ओ बाबुलो आल्तार हाडटा, ताकाचो रोस सोबोर दिता, आमचे सुतू सोबेत वयता, मातुके म्हूण विनोद करता. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सत्पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोवमोगाळ बाप्पा, भाग्यन मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत करचेली. तसलेच उमेदीन आमचें जिवीत आनी सगळे तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमानाचे परगोटणे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. हे स्मरणान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे. क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पदवेदर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन हे संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोन दुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय. बाप्पा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. तुमचे रक्ताची काल्स
नव्यानी सासनीक करोराचें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुडपोर करुया. जेजू मेलो. जेजूची वंसला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांगा विधी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमदूत भाग्योन माथ्यू आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. भाव भयणीनो, जेजूक माथेवान आपल्या काळजा मनाचो वैज कसो मानून घेतलो. जेजूच्यानूच ताका खरी खुशालकाय आनी पेकोवणी दिवं येताली आनी ताणें जेजूचें प्रेस्क्रिप्शन फॉलो केलें. म्हजो पाटलाव कर. आयज जेजू आमकांय आपयता, आमकांय आपल्या जेवणान पोसता, आमकांय पेकोवणी दिता. ह्या वैजांच्या वैजाक दोतोराच्या दोतोराक आमी सोरपटूंक ताचे शियोवंक आनी ताच्या वखदान आमी नितोळ जावन जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांनी सुटय आनी सर्वाकदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. तुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोंडुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. बरे आसुल्ल्यांक न्हय पूण पिळेवंतांक ही वैजाची गरज.
म्हूण उद्गारतलो जेजू आमकां एक एकल्याक पेकोवणी दिता, भलायकी दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां मांडू घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावोरा, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गावुया. जेजू मोच्या D16 पान 55, D16 पेज 55. जेजू मोच्या किरकोळ म्हजो आत्मो उंचांग जाल्या ताची भेटून जेतली तोरी तुजे गाडीच वावरले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तोरी तुजे गाडीच वावरले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. Tanbuk laglia mocha otmiang Jezu Oche kadu sorga veria budia E Jezu ye duka shurata Tuji shivai kosmos magajuna E Jezu ye duka Tuji shivai koslots makajuna Guri bashi tuvel viran getle Tul bolyagi Jesu bitul solo Tu Jesu gur Tuji ok mi greskai Iurie Jesu goril karzan mocia Tu Jesu gur Tuji ok mi greskai Iurie Jesu goril karzan mocia. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा भाग्योन मातेवान संतोष बरीत काळजान सोरवंडाराक
आपल्या घरांत जेवणाक आपोवन ताचो सन्मान केलो. बरे मनशांक न्हय बगर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताचे कुडी रगताचे जेवणांत नवी घटाय जोडून काळजाचे उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जियो आनी ताची भलायकी जोडूंक पावूंक आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. फाल्यां 10 बुधवारांतलो 5वो बुधवार मीस तीर्स सांजे 5:30 उपरांत मिसार देवाच्या उतराची पोरगोटणी जातली. ब्रेस्तारा दीस 7:30 मिसा आदीं आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतले आनीक भाग्योंत मिंगेलीची पोरबेक आमी तयारी सुरू करतले. शुक्रारा दीस पयलें नोवेन सांतिस्म वयतालें आनी पाद्रीबाट ह्या वाठारांतलीं भाव भयणां नोवेनांची मांडावळ करतली. सगल्यांची एकल्याक वाडे घातलेले आसात. नोटीस बोर्डांत सगलो सेवाधर्मीक समारंभाची अरेंजमेंट घातलेलो आसा. आनीक नोवेनाच्या दिसांनी भायले पाद्री देवाचें उतर पुरगुटूंक आमचे मदीं आसतले. सांजे 5:30 तीर्स आनी उपरांत मीस. सगळीं आमी भाग्योंत मिंगेल आमच्या आस्काऱ्याक दिनवासी उमाळ्यांनी नोवेनांत वांटूक घेवया. आमची राखण तो करता आनी आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता. आमी उपकारी काळजान हें नोवेन करुया आनीक एकामेकाक कुडीत करुया, सांगुया आमचे फिरगोजेंत नोवेनांची खबर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. जैतिवंत आमचो देव. यू 30:3 पान 248 U33 पेज 248. Bava Boynino Eyan Iachaski Boga Sogli Boru Borudu Kario Bedator Krista Zoe Divota Hamso Zoe divota hamso Diu, Zoe divota hamso Diu, Zoe Jesus, Zoe Jesus, Zoe.